सगळ्यांक येवकार पळोवया आयच्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकेतल्या विल्मिंग्टनात जावपी 6व्या वर्सुकी क्वाड शिखर संमेलनात वांटेकार जावपाक आयज सांजे अमेरिकेत पावतात। 3 दिसांच्या अमेरिका भेटेर ते आयज सकाळी भायर सरले। ह्या 3 दिसांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायत्या उंचेल्या पांवड्यावेल्या बसकेन तशेंच द्विपक्षीय बसकेन वांटेकार जातले। क्वाड शिखर परिशदेन हवामान बदल, नवे तंत्रगिन्यान तशेंच हेर म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर भासाभास जातली। क्वाड शिखर संमेलनाचे आदी प्रधानमंत्री मोदी आयज राती अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडन हांच्या वांगडा द्विपक्षीय बसका करतले। फुडल्या वर्सा क्वाड संमेलन भारतांत जातले। प्रधानमंत्री न्यूयॉर्काक भेट दितले आनी थंय ते भारतीय समुदायांकडेन उलोवप करतले। तशेंच अमेरिकेतल्या मुखेल कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतले। आपल्या अमेरिकेच्या भेटेच्या निमण्या दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्कांत एकवटीत राष्ट्र महासभेत ते संबोधित करतले। बऱ्या फुडारा खातीर बहुपक्षीय उपाय हो ह्या शिखर परिशदेचो विशय आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला जम्मू काश्मीरात व्हडले बदल आयल्यात आनी हो वाठार आतंकवादाकडल्यान शांतीचे दिकेन वता अशें केंद्रीय घर मंत्री आनी भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ फुडारी अमित शाह हांणी म्हळां। पूंछ जिल्ल्यांतल्या मेंढऱ्यांत तांणी आयज वेंचणूक प्रचार सभेक संबोधित केलें। जम्मू काश्मीरांतल्या तरणाट्यांच्या हातांत आतां फातराचे सुवातेर आतां लॅपटॉप आसा अशें तांणी म्हळें। 40,000 युवा मारे गए, हाथ में पत्थर लेकर अपने भविष्य को समाप्त किए। ये तीनों परिवारों ने दहशतगर्दी को रोका नहीं रोका, इन्होंने आगे बढ़ाने का। आज नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने दहशतगर्दी पर समाप्ति करने का काम किया है और युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप देने का काम भारतीय जनता पार्टी। सगळ्या पंचायतींनी आपापल्या वाठारांत नेमान नितळसाण मोहिमो राबोवच्यो असो आग्रो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केला। राज्यांतल्या सगळ्यो नगरपालिका आनी पंचायतींनी एक साथ एक तास उपक्रम चालीक लायतले आनी 2 ऑक्टोबर आदी घराघरांतल्यान सगळ्या तरेचो कोयर एकठांय करतले अशें तांणी सांगलां। स्वयंपूर्ण 2.0 खाला स्वच्छता ही सेवा ह्या विशयाचेर आयोजीत केल्ल्या लायव्ह भासाभास कार्यावळींत ते उलयताले। तिचेरूच फोकस करता म्हणून आज तारीख आसा तशी पळोवंक वचत जाल्यार 21 तारीख आसा। 21 तारखेच्यान आमकां 2 तारखे पर्यंत खरें 1 तारखे दीस 1 ऑक्टोबर 1 सात 1 तास हो नॉमिनल कार्यक्रम आमकां करपाक जाय की 1 ऑक्टोबर 1 सात आनी 1 आवर ओके हो कार्यक्रम आमी टोकन कार्यक्रम करपाक जाय। बट ताज्या पयलीं पंचायतींनी आनी म्युनिसिपालिटींनी एक इनिशिएटीव घेवचो। आमी घराघरांतल्यान कचरो लागीं करतात, बट एक दीस ठरोवचे म्हणजे खंयचेय बी आयदर तुमी 28, 29, 30 ह्या दिसा सगळ्या जाणांच्या घरात जो कसलो कचरो आसा, आयदर कपडे आसतले, फर्निचर वेस्ट आसतले, ई वेस्ट आसतले, रद्दी आसतली, वो सगळो कचरो तुमी कलेक्ट करात। कसल्याय पद्दतीचो जरी कचरो आसलो जाल्यार तो आमी कचरो घेता म्हणून सांगात आनी पंचायतीचे जे स्टाफ जे कलेक्शन करूंक वता हांच्यांनी तो सगळ्या पद्दतीचो कचरो घेवचो। रस्त्या कुशीक कोयर उडयतल्यांचेर खर दंड घाल वाहन जप्त करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। गोंय नितळ दवरपाक गोंयकारां कडल्यान सहकार्य जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें। आतां हेजेर लक्ष दवरपा खातीर हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स माझ्या पुलीस डिपार्टमेंटाकूय दिला, इवन तो PWD डिपार्टमेंटाकूय दिला। जो कोण ह्यान फुडें म्हणजे ताची गाडी तर सीज जातलीच, पण आमी तितून चेंजीसूय केल्यात की ताका बीग फायन ही मारपाचें प्रोविजन आतां पुलिसेच्या मार्फत केलां। त्या खातीर कोणीच खंयची रिक्षेन किंवा ट्रकात कचरो हाडून रस्त्याक तेकोन गांवांनी उडोवचो न्ही आनी जर कोणाक अशा पद्दतीचे दिसत जाल्यार ताचो फोटोग्राफ घेवन पुलिशेन कंप्लेन करची, ताजी गाडी आमी सीज करतले, ताका ह्यूज फायन पडटली। त्या खातीर कचरो जर दिवपाचोच आसा जाल्यार तांच्यांनी प्रॉपर जे आमचे कलेक्टींग सेंटर आसत जाल्यार त्या कलेक्टींग सेंटरान हाडून दिवचो। म्हणून आतांच पंचायतींनी म्हणजे डायरेक्टर ऑफ पंचायतीच्या वतीन कलेक्शन सेंटर्स दाखयल्ली, तशी कलेक्शन सेंटर्स म्युनिसिपालिटीनूय बी इनिशिएटीव्ह घेवन प्रत्येक कडेन कलेक्शन सेंटर करचे।
एक राष्ट्र एक वेंचणूक खर्चाच्या नदरेन प्रभावित हारता अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. देशांत एकूच फावट एकठांय सगळ्यो वेंचणुको केल्यार खर्च उणो जातलो आनी संसाधनां उदरगती खातीर वापरूंक मेळटलीं. हें विधेयक बेगिनात बेगीन संमत जावंक जाय अशें तांणी म्हळें. वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि विच इज एन कॉस्ट इफेक्टिव. हम बोल रहे हैं कि जिस तरह से हर एक इलेक्शन में यानी जो बहुत बड़ी कॉस्ट लगती है विच इज एक्सपेंसिव हो गया डे बाय डे, और हर इलेक्शन को बहुत सारा इस तरह से कॉस्ट बढ़ने लगी है. एक ही बार इलेक्शन होने से दिस कॉस्ट विल रिड्यूस एंड दिस expenses will be utilized, these resources should be utilized for the development of the state, development of the nation. Second thing, which is an administrative efficiency. हम बोलते हैं कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इस तरह से जब इलेक्शन में लगता है तो पूरी यानी डिसीजंस हेल्ड अप हो जाती है. जो काम करने के लिए यानी स्टाफ जगह पे नहीं रहता है. हर एक साल में कौन सा तो इलेक्शन रहता है. 5 साल में 5 डिफरेंट इलेक्शंस रहती है और विच क्रिएट्स द प्रॉब्लम. मिनिमाइज द डिसरप्शंस. हम बोलते हैं कि गवर्नेंस में बार बार इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आना, इस तरह के हर्डल्स आना, इस तरह के जो कंटिन्यूटी जो रहती है वो नहीं रहती है. सहकारी बँकेतल्या ठेवीदारांचे पैसे ह्या फुडें बुडपाक दिवचे ना अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंय राज्य सहकारी बँकेच्या 60व्या वर्सुकी दिसा निमतान आयोजीत सुवाळ्यान मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले. ह्या वेळार राज्याचे सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार, बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाय आनी बँकेचे हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. फुडल्या 25 वर्सांचो ध्येय घेवन नियोजन करचें, सरकारा कडल्यान लागपी गरजेची सगळी मजत करपाक सरकार तयार आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आणि विकसित भारत 2047 आम्ही गोवा विकसित 2047 फुडल्या 25 वर्सांचे विजन मुखार दवरून काम करपाक सुरवात केला. कारण जोपर्यंत अननेसेसरी आम्ही प्लॅन करिना ते एक्झिक्यूट जावपाक शकना. प्लॅनिंग मस्ट म्हणून फुडल्या 25 वर्सांचो प्लॅन म्हाका दिसता आतां आपल्याला बोर्ड ऑफ डायरेक्टरांनी तो तयार दवरप गरजेचो आसा. आपूण आसतलो फुडल्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरांक काय ना हें खबर ना, बट बँकेचो प्लॅन रेडी आसतलो आनी बँकेचो प्लॅन तो तांकां एक्झिक्यूट करपाक म्हाका दिसता आमी आमच्या जनरल बॉडी थ्रू शकता. फाल्यां सकाळी बाबा हो प्लॅन जो आमी तयार केला त्या प्लॅनान तुमी वता काय ना, त्या डायरेक्शनान तुमी वता काय ना हे विचारून करप गरजेचें आसा. म्हणून तुमी तुमचो कॉपरेटीव प्लॅन आनी तोय बी पुराय गोंय राज्य धरून आनी सरकारा खातीर विचारांत घेवन तुमी प्लॅन रेडी करचो. ग्राम न्यायालयाचे उक्तावण उत्तर गोंयचे प्रधान जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीश तशेंच उत्तर गोंय जिल्लो कायदो सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष इर्शाद आगा हांचे हस्तुकी आयज जाले. वाळपयच्या प्रशासकीय इमारतींत ग्राम न्यायालयाच्या कार्यालयाचे उक्तावण केलें. तळागाळाच्या पावंड्यार जलद न्याय मेळोवन दिवप हो ग्राम न्यायालया फाटलो हेत प्रधान जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीश इर्शाद आगा हांणी सांगलें. ह्या वेळार दिवचलच्यो न्यायाधीश अनुराधा आंध्राद आनी वाशीम रिजवी, उत्तर गोंय जिल्लो कायदो सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शांतश्री कुडचडकार, वकील यशवंत गावस, शिवाजी देसाय, शशिकांत नार्वेकार, राजेंद्र सावयकर आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले. Purpose of judiciary is not only to deliver justice, but the purpose of judiciary is to deliver justice to the individual of the place from whom they have come to the court. Now, this court, many do not know what will be the functioning of this court. Under the Act, under the scheme, we are having what is called as headquarters for the court Gram Nyayalaya. आम आदमी पार्टीच्यो वरिश्ठ फुडारी आतिशी आयज सांजे दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतात. सोपूत सुवाळो राजनिवासांत जाता. दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आतिशी आनी तांच्या मंत्रिमंडळाच्या वांगड्यांक सोपूत दितले. भारतीय जनता पार्टीच्यो सुषमा स्वराज आनी काँग्रेसीच्यो शीला दीक्षित हांच्या उपरांत आतिशी दिल्लीच्यो 3ऱ्यो महिला मुखेलमंत्री जातल्यो.
पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.